ದಿನವೆಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ, ಉಸಿರಾದ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ, ಉಸಿರಾದ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಅಪ್ಪ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ, ಆತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಅಪ್ಪ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ, ಆತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಬಲವೇ ಆರಾಧನೆ, ನನ್ನ ಕೋಟೆಯೇ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಬಲವೇ ಆರಾಧನೆ, ನನ್ನ ಕೋಟೆಯೇ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಅಪ್ಪ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ, ಆತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಅಪ್ಪ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ, ಆತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ. ಸರ್ವಶಕ್ತರೇ ಆರಾಧನೆ, ಸರ್ವ ಸೃಷ್ಟಿಯೇ ಆರಾಧನೆ. ಸರ್ವಶಕ್ತರೇ ಆರಾಧನೆ, ಸರ್ವ ಸೃಷ್ಟಿಯೇ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ ಆರಾಧನೆ, ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಿಯನೇ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ ಆರಾಧನೆ, ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಿಯನೇ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಅಪ್ಪ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ, ಆತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಅಪ್ಪ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ, ಆತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. मगन भवन आणि बहिणीनो, परत सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आमी आसा. ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांतल्या जेजूच्या नांवान हांव तुमकां प्रणाम भेटयता आनी हो थोडो वेळ त्या जेजू सांगता ह्या आराधनांत करसूंच्याक तुमकां सुमेस्तांक स्वागत म्हणटा. सुमयाच्या आजारपणांत आमी आसा. आमचो सुमी जेजू क्रिस्त, आमचो देव ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत हजर आसा, खरोच हजर आसा. ते जेजूचें हजरपण एक घडीभर आमी वळखून घेवया. तो खरो देव ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत म्हजे खातीर आनी तुजे खातीर हजर आसा म्हणलें वळखून घेवन त्या जेजूक आमी एक घडीभर आमचे तकल्यो बगावन नामान करया, आराधन करया, स्तुती करया. त्या जेजूक आमच्या काळजांत तावन आमी अर्घां दिवया. फाटल्या सगळ्या हप्त्यांत
आमकां ताणें राखलां सांबाळलां आमची जतन ताणें घेतल्या गेले त्या हप्त्यांत आमी हांगासर आयिल्ल्या वा ह्या सक्रामेंतांतल्या आराधनांत आमी भागीदार जाल्ल्या हर एक दीस आमच्या कुटुंबांनी त्या जेजूक सांगात आमी जियेल्या त्या जेजू कडेन आमी जायतें मागलां त्या जेजूक आमचें समर्पण आमी केल्लें आनी ह्या जेजून फाटल्या सगळ्या हप्त्यांत हर एका घडये मेटा म्हणल्या बरी आमची जतन घेतल्या आमकां सांबाळलां आमकां चलोवन व्हेलां त्या देखून त्या जेजूक आमी नमान करया त्या जेजूक आमी अर्गां दिवया त्या जेजूची स्तुती आमी करया ताका आमच्यो तकल्यो बागावन आमच्या काळजा मनाचो मान आमी भेटोवया. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, ह्या आराधनाच्या सुरवेरस आमकांच त्या सोमयाच्या पांयांत आमी समर्पण करया. त्या सोमया सांगत आमी थोडो वेळ कुर्सूंक वेता त्या सोमयाक आराधन स्तुती आमी करूंक वेता आमकांच तेच्या पांयांत समर्पण करया. आमचे कुटुंबां त्या जेजूच्या पांयांत आमी समर्पण करया. कोणें आमचे लागीं मागोवंक सांगलां मागोवंक विचारलां कोणाक आमी मागता म्हूण बसयलां कोणें सगळं तांचे तेसवां आमचे लागीं धाडिल्ल्यात त्या सर्वांक त्या सोमयेच्या पांयांत सुरवेर आमी समर्पण करया. ह्या आराधना वेळार सोमयेची विशेष काकुलत विशेष कृपा आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबा जिवितांत आमचे लागीं मागोवंक सांगल्या मागता म्हूण बसयल्ल्या हर एकल्याच्या जिवितांत वाळचे खातीर त्या सोमयेच्या पांयांत आमी तांकां समर्पण करया. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, ह्या दिसांनी आमच्या बोवारी आमच्या भारत देशांत वा सगळ्या संवसारार म्हणयेत दिपावळी फेस्त आचरण करता. उजवाडाचें फेस्त एका लेखान उजवाड आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत एक गरजेचो वांटो. उजवाड ना आमचें जिवीत कश्टांचें जाता आमचें जिवीत समस्येचें जाता आमचें जिवीत जियोंक तितलें सलीस जायना. त्या देखून उजवाड आमच्या जिवितांत गरजेचो. आमी पळयता सूर्य तो उजवाड आमकां दिता. सुर्या थंय उजवाड आसा आनी तो उजवाड किरणा रुपार आमच्या दिसपट्ट्या जिविताक वाळोवन आसा. जर तर उजवाड आमकां तो सूर्य दिनातलो जाल्यार आज आमी काळोखांत आसत्या आमचें दिसपट्टें जिवीत कश्टांचें जाता आनी त्या देखून हो सूर्य आमकां उजवाड दितेत आसा आनी त्या मरिपांत आमचो दिसपट्टो वावर करूंक आमकां सलीस जाता. पूण आमकां क्रिस्तांवांक प्रत्येक जावन जेजू म्हणटा वांजेलांत हांव जावन आसा संवसाराचो उजवाड. जेजू संवसाराचो उजवाड जावन आसा. त्या देखून ह्या दिपावळी फेस्ता वेळार हे उजवाडाचें फेस्त आमी आचरण करता. ह्या वखदां आमची पयली नदर जेजू संवसाराचो उजवाड ह्या सुर्यातय ह्या उजवाडातय आमची नदर घालया. ताचे थंय थोडो वेळ आज आमी नियाळ करूंक तो उजवाड आमच्या जिविताक जोडूंक आमी प्रयत्न करया. निर्गमन पुस्तकांत अध्याय 13 वाक्य 20 आनी 1 आमी पळयता थंयसर देव त्या इस्रायल परजे सांगता उजवाडाचो खांबो जावन कशें तांची वाट व्हरून वेता. एक उजवाड जावन तांच्या मेटांक म्हणल्या बरी कशें तांकां उजवाड दिवन बसयलेल्या गांवाक तें आपोवन व्हरता. आनी हो उजवाड आमी पळयता इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांत येवंकच्या उजवाडा विशांत ताणें प्रवाद करून सांगलें. काळोखांत समकतेल्या लोकान देखलो उजवाड काळोखांत समकतेल्या लोकान उजवाड देखलो. आदी म्हाका इसाया प्रवाद्यान प्रवाद करून सांगलें आनी ही उतरां ह्या उजवाडाक सरी जाल्लीं. जेजू क्रिस्ताक संवसाराच्या उजवाडाक सरी जाल्लीं. आनी त्या देखून हांवें सांगलें देव उजवाडा रुपी इस्रायल परजे सांगत आसलो आनी तो देव मनीस जालो इम्मानुएल जालो ह्या संवसाराक आयलो आनी तो जावन आसा आमचो सोमी जेजू क्रिस्त आमचे सांगत आसचो. आनी त्या देखून तो लुकाचो वांजेल अध्याय 2 वाक्य 30 आनी 7 सिमियान प्रवादीन केल्लो तो प्रवाद आमी थंयसर आयकता. ताणें म्हणलीं उतरां तो कितें म्हणटा दिवो अणभवार्थ्यांक उजवाड दिवपी
संवसाराचो उजवाड सगळ्या मनशाकुळाक उजवाड पावोवचो हो दिवो म्हणून ह्या भुरग्याक ह्या बाळाक आपणाच्या हातांत धरून ताणें प्रवाद केल्लें जावन आसा. त्या देखून मोगाळ भावन आनी भयणीनो, जेजू हें समजाल्लो. आपूण एक उजवाड जावन सगळ्या मनशाकुळाक उजवाड फांकोवंक आयला, मनशाकुळाच्या जिविताक उजवाड दिवंक आयला म्हणलें जेजू कळयल्लें. आनी त्या देखून जेजू जुआंवच्या वांजेलान अध्याय 8 वाक्य 12 म्हणटा, हांव जावन आसा संवसाराचो उजवाड. हांव जावन आसा संवसाराचो उजवाड म्हणटा. आनी अशें उजवाड संवसाराचो इम्मानुएल जाल्लो हो जेजू क्रिस्त आमच्या सांगात आसा. आमच्या जिविताक हर एकल्याच्या उजवाड पांगता आनी आमचें जिवीत सोबीत तें सुंदर करता. जेजून म्हणलें उतरां जुआंवच्या वांजेलान अध्याय 10 वाक्य 10, हांव आयलां संवसाराक जिवीत दिवंक बरोवन ओमतोच्या मापान जिवीत दिवंक. त्या देखून हो उजवाड आमच्या जिविताक उजवाड पावोवंक आयला, आमच्या जिविताक जिवीत दिवंक आयला, बरोवन ओमतोच्या मापान जिवीत दिवंक आयलो उजवाड आमच्या मुखार आसा. तर मोगाळ भवन आनी भयणीनो, एक घडी बरो ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांतल्या त्या जेजूचेर आमी नदर घालया. जेजू खरेपणी संवसाराचो उजवाड जाल्लो आनी त्या देखून तो धैर्यान म्हणटा, हांव संवसाराचो उजवाड. हाजो ओत्तू उजवाड, ह्यात उजवाडाचे भांडार आमच्या मुखार आसा. काळोखांत सासपातेल्यांक, काळोखांत समकातेल्यांक जिविताक उजवाड दिवंक आयिल्लो खरो उजवाड आज आमच्या मुखार आसा. ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत आमच्या हर एकल्याच्या जिविताक उजवाड दिवचो, आमचें जिवीत नंदन करचो, आमचें जिवीत संतोशाचें करचो, आमचें जिवीत समाधानाचें करचो, आमचें जिवीत आशिर्वादाचें करचो, आमचें जिवीत कुरपेचें जिवीत जावन जीव कुरपा दिवचो. तसो उजवाड ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत आसा. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, एक घडी भर आमच्या दोळ्यां आमी धांपिया. त्या जेजूक आमचेंत समर्पण आमी करया, आमचें जिवीत आमी उक्तें करया. ह्या जिविताचेर हो उजवाड फांकोवन दी, ह्या जिविताचेर हो उजवाड फांकोवन दी. आमच्या जिविताक समर्पण करया, आमच्या जिविताचो काळोख ताच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया. खरो उजवाड आमचे मुखार आसा. उजवाडाचो उजवाड, उजवाडाचो धनी सोमी जेजू क्रिस्त आमचे मुखार आसा. त्या सोमयाक आमी स्तुती करया, आराधन करया. हाजो सगळो संवसार ह्या उजवाडाक वळखाता, सगळो संवसार ताका वळखाता. हर एकल्याच्या जिविताक उजवाड फांकल्लो खरो उजवाड तो जावन आसा. ताचे सत्मंतल्यांचे जिवीत नंदन केल्लो उजवाड तो जावन आसा. मोगळा जेजू, ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत तूं आजार आसाय. आमचे खातीर देव मनीस जाल्लो तूं, खरो देव ह्या संवसाराक उजवाड जावन आयिल्लोय. काळोखान बरयल्ल्या, फातकान बरयल्ल्या, मोरणाच्या सावळेंत आसल्या ह्या संवसाराक उजवाड जावन आयिल्लो खरो उजवाड तूं जावन आसा सोमया. त्या देखून आमी तुका आराधन करता, तुका आमी नामान करता, तुका आमी दिन वाचता सोमया. आज ह्या तुज्या उजवाडाची गरज म्हाका आमकां हर एकल्याक, आज ह्या उजवाडाची गरज सगळ्या संवसाराक, आज ह्या उजवाडाची गरज म्हज्या देशाक, म्हज्या राज्याक, म्हज्या समाजाक सोमया गरज आसा. आज तुका आमी आराधन करतना, तुका आमी मान करतना, आज सगळो संवसार, आमचो देश, आमचो राज्य, आमचे समाज तुज्या पांयांतळ आमी समर्पण करता सोमया. ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत हांव न्हू त्या उजवाडाची किरणां फांकोवन दित, मनशाकुळाची मनां ती उजवाडोवन दित.
काळोख भरल्या त्या दारुण खालसा ती मोज जाऊन देत त्या जिवितांत तुझो उजवाड फांकय आणि त्या उजवाडाचं फळ जावन मनीस मनशाक ओळखूंक सकून दी सोम्या एकामेका भाव आणि बहीण म्हणल्या त्या मनोभावान जिवंक सकून दी सोम्या आणि संवसारार आणि प्रत्येक जावन आमच्या देशान आमच्या बोवारी समाधान संतोष एकवट रास जावन दी सोम्या आमचेर तुजी दाल दीस घाल सोम्या सगळ्या मनशा कुळाचे दाल दीस घाल सोम्या तुजो उजवाड फांगय सोम्या जेजू कित्याक तुवें म्हळाय संवसाराचो उजवाड तूं ह्या तुज्या उजवाडाची आमकां गरज आसा सोम्या ह्या तुज्या उजवाडाची गरज आमच्या कुटुंबाक आसा सोम्या ह्या तुज्या उजवाडाची गरज आमच्या समाजाक आसा सोम्या आज आमी तुका आराधन करता सोम्या आज आमी तुका नामान करता सोम्या आज आमी तुका स्तुती करता सोम्या आज आमी तुका अर्घां दिता सोम्या तुजो उजवाड फांकय सोम्या तुजो उजवाड फांकय सोम्या तुजो उजवाड सगळ्या आमच्या संवसारार फांकय सोम्या तुज्या उजवाडाची आमकां गरज आसा सोम्या तुका जावं मान आनी आराधन सोम्या तुका जावं नामान आनी स्तुती सोम्या तुका जावं वगळाप सोम्या तुका जावं मान आनी वगळाप सोम्या तुका जावं स्तुती सोम्या जेजू त्या उजवाडाच्या उजवाडाक सोम्या जेजू क्रिस्ताक आमी आराधन करन नामान करन वो खरो उजवाड म्हणलें वळखून वो उजवाड आमच्या सगळ्या संवसारार फांकोन दी म्हणून आशेवन मागोवन सांगात आमी हें गीत गावया आमी उबे रावया थाळयो पेटोवन हें गीत आमी गावया आमच्या जिवितांत वो उजवाड खऱ्या उजवाडांत हांव आमी सोडूंक प्रयत्न करया सडगोण दिवसो दिसू देला जेजू आयला सडगोण दर जेजू आयला दिसू देला सडगोण दिवसो दिसू देला जेजू आयला सडगोण दर जेजू आयला उजवाडायला संसाराचो उजवाडायला जेजू आयला सडगोण दर जेजू आयला उजवाडायला संसाराचो उजवाडायला जेजू आयला सडगोण दर जेजू आयला हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया सर्गीचो मोगायला जेजू आयला सडगोण दर जेजू आयला वंदन तुका सोम्या जेजू वगळाप जेजू तुका सोम्या जेजू स्तुती जेजू स्तुती
तुका सोम्या जेजू महिमा जेजू महिमा जेजू महिमा तुका सोम्या जेजू हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया गीत गाऊया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया गीत गाऊया आमेन हालेलुया गीत गाऊया आमेन हालेलुया गीत गाऊया आमेन हालेलुया हालेलुया सुमिया जेसू तुका आम्ही आराधन करता सुमिया या बोबोवी सक्रामेंटान तुझे हाजरपण आम्ही ओळखून घेता सुमिया तुका नमान जावं तुका सुमिया तुका जावं प्रणिपात सुमिया तुका जावं वंदन सुमिया या आराधनेच्या सुरवेत जेसू या आराधनान भागीदार तुमच्या हर एका भाव बहिणी तांच्या सकळ कुटुंबाक तुझ्या पांयां समर्पण करता गावांत तशें परगावांत आसलेल्या आमच्या भाव बहिणीक तुझ्या पांयां समर्पण करता सुमिया प्रत्येक जण सभाजन विशेष त्या सावांग घेऊन तुझ्या कृपे मजदेक आशेवन या आराधनात भागीदार जावन आसा सुमिया तुझी दयाल दिश्ट तांचेर घाल सुमिया तुजो उसवाड तांच्या जिविता भागय सुमिया हर एकल्याक तूं आपण सुमिया तुझ्या कृपेन तांकां अभिषेक सुमिया तुझ्या सत्तेन तांकां अभिषेक सुमिया तांच्या कुडींत तांच्या जिवितांत बरेपण या घडये वाळून दी सुमिया सुमिया तुझे नदर घाल सुमिया तुझ्या काकोतीची नदर हर एकल्याचेर घाल सुमिया तुझी कृपा तांच्या जिविता वाळून दी सुमिया जेसू तुका जावं मान आनी वगळाव सुमिया तुका जावं आराधन आनी नमान तुका सुमिया तुका जावं स्तुती सुमिया तुका जावं स्तुती सुमिया तुका जावं स्तुती सुमिया प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord हालेलुया Hallelujah हालेलुया Hallelujah हालेलुया Hallelujah हालेलुया Hallelujah हालेलुया Hallelujah हालेलुया Hallelujah प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord हालेलुया Hallelujah हालेलुया Hallelujah हालेलुया Hallelujah हालेलुया Hallelujah हालेलुया Hallelujah मोगान भवन आनी बहिणीनो जेजू संवसाराचो उजवाड आतां जेजू ह्या संवसाराचो उजवाड जावन ताणें मनशाकुळाच्या जिविताक कशें उजवाड फांकयलें एक घडी बरो पवित्र पुस्तकाचेर आमी नदर घाल्यार थोड्यो संगती आमी आमच्या मतीक हाडल्यो जाल्यार पयलें येदोळूत आमी आयकलीं ती उतरां जुआंवचो वांजेल अध्याय 3 वाक्यां 16 देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताच्या एकल्याच पुताक ह्या संवसाराक ओपोवन दिलें संवसाराची नीत करूंक जर्ती करूंक न्ही ताचे मारिफात सोडवण जावच्याक ताच्या मारिफात बाचावी मेळच्या ताच्या मारिफात सासणीक जिवीत मेळच्या खातीर त्या देखून जेजू ह्या संवसाराक आयिल्लो उद्देश मनशाकुळाक उजवाड दिवंक मनशाकुळाच्या जिविताक उजवाड दिवंक उजवाड पावोवच्याक आनी हर एकल्याकी त्या काळोखांतलें पाताक म्हणल्यार काळोखांतलें मरण म्हणल्यार काळोखांतलें भायर काडन सासणीक जिवीत म्हणल्यार उजवाडाक सोडवण म्हणल्यार उजवाडाक पावोवच्याक जेजू ह्या संवसारांत आयिल्लो आनी तें मिसांव ताचें जावन आसलें आनी त्या देखून तूं लुकाचो वांजेल अध्याय 4 वाक्यां 18 जेजू ताचें मिसांव काम प्रारंभ करतना ताचो उद्देश ताचो ध्येय कितें तें आमकां स्पश्ट करता देवाचो प्रेरकात्मो म्हजेर आसा दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करतल्यांक दणसातल्यांक सवकासाय कुरड्यांक दिश्ट थोंट्यांक सलाशें करूं केप्यांक आयक अशें करूं कुरड्यांक कोडकारांक नितळ करूंक आनी देवाच्या दयामायेचें काकुलतीचें वरास पासार करूंक म्हणून हांव आयला म्हणालो जेजू आनी अशें आपणाचें मिसांव कोणा खातीर कोणाच्या जिविताक उजवाड दिवंक कोणाचें जिवीत तें नंदन करूंक कोणाक त्या सासणीक जिविताक पावोवंक आयलां तें जेजून आमकां स्पश्ट केल्लें आनी त्या देखून आमी देवाच्या उतरांत आमी नदर घालतना पळयता जुआंवचो वांजेल अध्याय 9 वाक्य 1 तावन वाचलें जाल्यार कुरड्यांक ताणें दिश्ट दिली न्ही केवल दिश्ट कुडीची
दिश्ट भावार्थाची दोन्ही दिले. कुडीची दिश्ट दिली आणि भावार्थ दिश्ट दिली. म्हणजे ताचे जिवितान आसलो कुडी सकाळोक पयस केलो, भावार्थ सकाळोक पयस केलो आणि दोन्ही दिश्ट्यो थंय दिल्यो. फातक्यांक जिनी बदलूंक उलो दिल्लो. पवित्र पुस्तकाचेर आमी नदर घाली जाल्यार माथेव एक सुकागार फातकी जावन आसलो. केदाळा ताचे जिविताक उजवाड पांगलो, ताचे जिविताचें परिवर्तन जाता आणि नवेंच जिवीत जियेता. जाकेव मोठो तो एक फातकी मनीस जेजूचो सांगातपण आशिल्लो, जेजूक पळोवंक आशिल्लो, त्या रुखाक सोडटा आणि जेजूची दिश्ट ताचेर पडटा आणि बदलता. ताचे जिविताक उजवाड लाभलो आणि तो म्हणटा कोणाक पूर हांवें लुकसाण केल्या, कोणाक पूर हांवें वायट केलां, कोणाक पूर हांवें अन्याय केला, हांव फारीक करता, पाटीं दिता म्हणलें वखदाता. मुरी मागदलेन परत एक फातकी स्त्री जेजूच्या पांयां तळा पडून जेजूचे पांय आपणाच्या दुखांत भिजोवन तेलान माकरले ती स्त्री आपणाचें जिवीत नविकृत करता आणि जेजूचो सांगातपण ती आशेता. जेजू सांगाता ती रावता आणि तिच्या जिविताक जेजून उजवाड पांगलो आणि त्या देखून त्या उजवाडाक विंगूंक ती सकल्ली आणि निमाणे त्या उजवाडाक जिवंत उजवाडाक बेडचें बाग तिका मेळटा. आणि जायते दाखले सामारियाची स्त्री त्या काळोखांत आसली आणि केदाळा जेजून उजवाड तिच्या जिविता मागलो. ती म्हणटा म्हाका तें झरीचें सासणीक जिविताचें तें उदक म्हाका दी पियोंक. जेजू तावन तसलें उदक ती आदारली. प्रद्वारा धरताना सांपडलेली स्त्री तिच्या जिवितांत ती वायटाक ती पाट करता, नवें जिवीत वेंगता. त्या देखून जेजून कोणाच्या पुरो जिविताक उजवाड पांगयला. फातक्याच्या जिविताक फातकी तांची जिवीत नविकृत करूंक नवें करूंक उजवाडाचे व्यक्ती जावंक पावुरलें हें आमी पळयता. मार्कस वांजेल अध्याय 5 वाक्य 20 आनी 1 आमी वाचलें जाल्यार थंयसर आमी पळयता जेजून पिडेस्तांक बरी केली. रक्तस्रावाची स्त्री कितल्या वर्सां तावन त्या पिडा म्हणल्यार त्या काळोखांत आसली, दुखाचें जिवीत, कश्टाचें जिवीत, बेजाराचें जिवीत आणि केन्ना जेजून तिच्या जिविताक उजवाड दिलो. सक्कड तराच्या बांदपासांतलें तिका सोडयलें म्हण येत. देव सारला गेल्ल्यांक जेजून बरें करन तांच्या जिविताक उजवाड दिला, तांचें जिवीत बरें केलां. एक ह्या जेजूचे जिविताचेर आमी नदर घाली जाल्यार तो बसून एका जाग्यार लोक आपणा लागीं येवं दी, हांव उजवाड, म्हजे लागीं आयिल्ल्यांक हांव उजवाड दितां. एका सुवातेर बसोना बदलाक वो उजवाड सोदून गेलो, हळ्ळेन गेलो, शेताबाटांनी गेलो आणि खंय वसा जाय, खंय सर ताची गरज आसा त्या हरी एका सुवातेनी तो गेलो. आणि त्या देखून लोक ताका मेळोंक आरी आयलो, कित्याक पयस वचचें म्हणनातलें. तांच्या सुवातेक तांच्या जाग्याक हो उजवाड गेलो. उजवाड त्या सुवातेनी पांगलो आणि हरी एकल्याच्या जिविताक उजवाड दिलें. कोणें तांचें जिवीत उक्तें गेलें ह्या उजवाडाक, तांचे जिविताक उजवाड पांगलो. पूण कोणें तांचें जिवीत उक्तें करूना. जावं पुरो फारिजेव सादुसेव तांचे जिवितांनी उक्तें गेलें ना. त्या जिवितांत उजवाड पांगोंक ना. ते काळोखांत उरले. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, त्या देखून आज हो जेजू आमच्या सांगात आसा. आमच्या भावान सांगलें आमी आयकलें. जर तर ताचो सांगातपण आमी सोदता, ताचो सांगातपण आमी बगता आनी पावला परी आमी म्हणटा जाल्यार ताची कृपा पुरो, ताचो सांगातपण म्हाका पुरो म्हण आमी म्हणटा जाल्यार ताचो उजवाड आमच्या जिविताक तो वालतलो. आमचें जिवीत उजवाडाचें जातलें, आमचें जिवीत नंदान जातलें. आमी खरी जाय ताचो सांगातपण आमी सोदी जाय, ताच्या सांगाता रावोंक आमी आशेजे, ताच्या सांगाता रावोंक आमी धांवोन वयजय आनी तो उजवाड आमच्या जिविताक मेळटा, आमचें जिवीत नंदन जाता. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, एक घडी भर आमच्या दोळ्यां आमी दांबया, आमचे दोनी हात आमच्या हृदयाचेर आमी दवरया. आज ह्या जिविताक ह्या उजवाडाचो सांगातपण गरज आसा. ह्या जिविताक त्या उजवाडाची उजवाड गरज आसा. ह्या जिविताक ह्या उजवाडाची कृपा गरज आसा. त्या देखून त्या जेजू कडेन आमी लाल येवन मागया. कशें हो जेजू त्या शेताबाटांनी, त्या हळ्ळ्यांनी, त्या रान सुवात्यांनी सोलोन गेलो, मनशांक मेळोंक सोदून गेलो, हर एकल्या लागीं तो सरलो
आणि त्यो बोबो दाविदाच्या पुथा म्हजे बिरमोत पाव ताच्या कानाक पडल्यो. हरी एकल्याच्या जिवितात ताणें उस्वार दिलो. त्या कोडकाराचें जिवीत काळोखाचें जाल्लें, तांकांय सोदून गेलो. नितळ तुवें खुशी वेल्यार आमकां तुज्या नितळ करूंक जाता. म्हाका खुशी आसा म्हणालो आनी तांच्या जिविताक उस्वार दिल्लो. आज तस्सो चेसू संवसाराचो उजवाड आमचे मुखार आसा, आमचे मुखार आसा. आमची काळजां, आमची मोना त्या सोम्याक, त्या उजवाडाक आमी उक्ती करया. त्या जेजूक सांगया, म्हज्या जिवितांत तुजी म्हाका गरज आसा. तुजो उजवाड म्हज्या जिविताची गरज आसा. तुजो सांगातपण सोम्या म्हाका एक गरज आसा. आमी सांगया आनी ती उतरां आमी आयकली. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, रूत त्या स्त्रियेन म्हणली, तूं खंयसर वेताय थंयसर हांव वेतेली. तुजो लोक म्हजो जातलो, तुजो देव म्हजो देव जातलो. आज आमी ही उतरां आमची गरजे जाय आनी आमच्या देवाक आमी म्हणा जाय, तूं खंय आसाय थंयसर हांव येतलो. तूं म्हजो देव जातलोय, हांव तुज्या सांगाता रावतलो. तुका सोडून म्हाका जिवीत ना, तुका सोडून हांव वेगळो सरसो ना. सोम्या ही उतरां आज आमची करूंक जाय. कित्याक म्हजे ह्या उजवाडांत हांव न्हू म्हज्या जिविताक उजवाड मेळना जाल्यार हांव काळोखांत सासपातलो, काळोख असो व्यक्ती जावन उरतलो. म्हजें जिवीत त्या सासणेक सुखाक पावचें ना. तर मग भाव आनी भयणी, आमची काळजां मना ह्या उजवाडाक आमी उक्ती करया. त्या उजवाडाची किरणां म्हज्या आनी तुज्या जिविताचेर ह्या घडये फांकून दित, परजळीत म्हूण आमी त्या उजवाड्या कडेन मागया मोगाचे न्हू. आनी त्या जेजूक आमी सांगया, जेजू कशें तूं सोदून गेलोय, त्या शेता बटांनी हळ्ळ्यांनी सोदून गेलोय. आज जेजू तूं म्हज्या सांगाता राव, म्हाका लागीं तूं राव. तुजो उजवाड, तुजी कृपा म्हज्या जिविताक जाय म्हूण जेजू कडेन आमी विनंती करया, जेजू कडेन आमी मागया आनी त्या जेजूचो सांगातपण आमच्या जिवितान आमी आशेवया. ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಗಾರೆನು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಗಾರೆನು ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಿ ತಾಯಿಯಾಗಿರು ಸೋಲಿನ ಸಮಯದಿ ತಂದೆಯಾಗಿರು ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಿ ತಾಯಿಯಾಗಿರು ಸೋಲಿನ ಸಮಯದಿ ತಂದೆಯಾಗಿರು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು ಕಷ್ಟ ಬರುವ ಸಮಯದಿ
ಸರ್ವ ಸಮಯದಿ ಗೆಳೆಯನಾಗಿರು, ಸಂಶಯದ ಸಮಯದಿ ಆತ್ಮನಾಗಿರು, ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಿನ್ನ ಮೆಚ್ಚು ಬಾಳಲಾರೆನು, ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಿನ್ನ ಮೆಚ್ಚು ಬಾಳಲಾರೆನು. Hallelujah, 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 मोगाल भवन आनी बहिणीनो, जेजू संवसाराचो उजवाड, तो उजवाड आमच्या जिविताक फांकला, आमच्या जिविताक मेळ्ळा. तशें म्हळ्यार हांवें आनी तुवें आमी अरी एकल्यांनी ह्या संवसारांत उजवाड जावन जिये जाय आनी एकल्याच्या जिविताक उजवाड आमी दी जाय. त्या देखून तो जेजून मातेवाच्या वांजेलांत अध्याय 5 वाक्य 14 त्या दोंगरा वयल्या प्रसंगांत सांगली ती उतरां, तुमी संवसाराचो उजवाड, तुमी संवसाराचो उजवाड. आनी ही उतरां प्रत्येक जण धर्मदूतांक आनी त्या लोकांक सांगलें. आनी उजवाडाचो अर्थ कितें ता जेजून तांकां सांगलें, कशें तांणी उजवाड जाय जाय हेरांच्या जिविताक थंयसर विविध शिकोवण्या मारपाक. त्या दोंगरा वयल्या प्रसंग अध्याय 5 सगळो वाचलो जाल्यार जेजून कशें आमी उजवाड जावन आनी एकल्याचें जिवीत तें सोबीत करयेत थंयसर आमकां सांगलां. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, पयलें उजवाड हेरांच्या जिविताक दी जाय जाल्यार म्हज्या जिवितान उजवाड आसा जाय, म्हजें जिवीत उजवाडान परजळा जाय, हें गरजेचें. त्या देखून जेजू म्हणटा तुमी संवसाराचो उजवाड. आतां तुमी संवसाराचो उजवाड, आमी अरी एकली संवसाराचो उजवाड जाय जाल्यार म्हज्या जिवितांत तो उजवाड आसा जाय. आमी निर्गमन पुस्तकाक पाटी गेल्यान जाल्यार मोइजे त्या पर्वताक देवाक मेळोंक वेतलो आनी थंयसर देवाक भेटल्या वेळार देवाचो सांगतपण ताणें बगल्ल्या वेळार आनी त्या पर्वतांत हांव देंवून सकयल येताना ताचें मुखामळ परजळटलें, ताचें मुखामळ परजळटलें. मोगाल भवन आनी भयणीनो, हें आमच्या दिसपट्या जिवितान पयिल्लें घडा जाय. जर तर ह्या उजवाड म्हणल्या पर्वताक आमी सोडटा, ह्या उजवाड म्हणल्या पर्वताच्या आजारपणाक आमी वेता, ताचो सांगातपण आमी बगता जाल्यार आमचें क्रिस्तांवांचें जिवीत परजळा जाय, आमचें मुखामळ प्रत्येक जावन परजळा जाय. दिसपट्या आमच्या जिवितान हेरांनी आमकां पळयतना हेरांक एक दादोसपण बगा जाय, हेरांक एक संतोश बगा जाय. हांव देवाक भेटलां, देवाचो सांगतपण हांवें अनुभव केला म्हणलें तें म्हज्या तोंडांत हांव म्हज्या मुखामळांत हांव पळयिल्लें कळ्ळें जाल्यार मात्र हांवें हेरांच्या जिविताक उजवाड दिवंक सली जाता. जर तर आमची मुखामळां केदाळाय बावुरलीं, जर तर आमची मुखामळां केदाळाय कंती भिरांती नासतली, जर तर आमची मुखामळां केदाळाय दुखी नासा जाल्यार हांवें आनी एकल्याच्या जिविताक उजवाड कशें दिवचें, आनी एकल्याचें जिवीत हांवें संतोश भरीत कशें करचें, आनी एकल्याचें जिवीत हांवें नंदन करचें कशें. म्हज्या थंयत तो संतोश ना जाल्यार हांवें म्हज्या थंय नातरलें हेरांक कशें दिवचें. त्या देखून मोगाळ भवन आनी भयणीनो, दिसपरतें आमच्या जिवितान हें घडा जाय. हर एक दीस न्ही केवळ आमी साक्रामेंताचें आराधन करतना त्या सोमयाक सांगता थोडो वेळ करचो न्हू, आमचें जिवीत संतोशान भरचें. हर एक दीस ह्या मागणें म्हणल्या पर्वताक आमी सोडा जाय, आमी सोडोंक जाय आनी ह्या मागणें म्हणल्या पर्वताचेर जेजूक आमी भेटोंक जाय, ताचो अणभव ताचो सांगतपण आमी बगूंक जाय. आनी त्या जेजूक भेटला म्हणलें तो अणभव जोडला म्हज्या दिसपट्या जिवितान दिसोंक जाय. म्हजें दिसपट्टें जिवीत म्हजें मुखामळो तें परजळोंक जाय. हें पयिल्लें हांवें आनी तुवें आमी हर एकल्यांनी करूंक जाय. मोगाचें न्हू, थवळ मात्र हेर म्हज्या लागीं येतात, तांचे कश्ट दूख म्हज्या लागीं सांगूंक वांटून घेवंक शकतात. जर तर म्हजें जिवीत काळोखाचें, म्हजें जिवीत तें बेजारायचें जाल्यार म्हज्या लागीं कोणी येनात. तर मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आज ह्या उजवाडा कडेन पयिल्लें मागा जाय तें
म्हजें जिवीत उजवाडाचें कर. म्हाका ह्या संवसाराचो, म्हज्या समाजाचो, म्हज्या कुटुंबाचो आनी एकल्याचें जिविताचो उजवाड जावन म्हाका अभिशेक कर. म्हाका कुरपेन भर म्हणून ह्या उजवाडा कडेन पयिल्लें आमी मागोवंक जाय मोगाचें. हें पयिल्लें आमी करूंक जाय. दुसरें, माथेवाचो वांजेल अध्याय 15 वाक्य 16 हेंत दोंगरा वयल्या प्रसंगांत जेजू मुखार येताना म्हणटा, उजवाड दिवटोनेर दवरूंक वा कलशा बांदा लिपोवन दवरूंक न्ही. आनी तारीख जेजू म्हणटा, तुमची बरी कामां पळोवन सर्गी आसच्या बापाक मनीस महिमा दिवंक. तारीखून उजवाड कलशा बांदा धांपून दवरूंक वा कटल्या बांदा लिपोवन दवरूंक न्ही, तो दिवटोने दवरूंक. म्हणजे तो उजवाड म्हज्या जिवितां मेळ्ळो, तो मनशा मुखार पडजळूंक. तारीखून आतां तो उजवाड कशें पडजळचो? जेजू म्हणटा, तुमच्या बऱ्या करण्या मारिपात, बऱ्या करण्या मारिपात तो उजवाड पडजळा जाय, हेरांनी अणभव करी जाय आनी तांणी मनशांनी देवाक त्या मारिपात महिमा दी जाय म्हणलें हें सांगता, हें उतर आमकां. त्या देखून मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आमची चिंतनां, आमची उतरां, आमची करण्यो ह्यो उजवाडाच्यो जाल्यो जाल्यार आमचें जिवीत सार्थक जाता. त्या देखून तो सांबावलो एफेसकारांक बरोवन अध्याय 5 वाक्य 8 कितें म्हणटा, एका काळार तुमी अंधकर जावन आसल्यात, आतां सोमयातय तुमी उजवाड जावंक पावल्यात. देखून उजवाडाच्या भुरग्यांक बरी जाला, उजवाडाच्या भुरग्यांक बरी जाला. कित्याक सर्व बरेपण, पवित्रपण आनी सात्विकपण उपजाता उजवाडांत. त्या देखून जर तर ताचेतान म्हज्या जिविताक उजवाड मेळ्ळा जाल्यार हांवें उजवाडाच्या व्यक्ती परी चलोवंक जाय आनी सर्व बरेपण, पवित्रपण, सात्विकपण ह्या उजवाडांत. त्या देखून म्हज्या जिविता मारिपात बरेपण वाळा जाय, म्हज्या जिविता मारिपात पवित्रपण वाळा जाय, म्हज्या जिविता मारिपात सत नीत तें वाळोवंक जाय. कित्याक तें उजवाडाक आमकां मेळ्ळें तें जावन आसा. त्या देखून वाक्य 10 परत थंयसर एफेसकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 5 वाक्य 10 म्हणटा, त्या देखून सोमयाक कितें मानूं आतां तें सोदून काडूंक शिका. सोमयाक कितें मानूं आतां तें सोदून काडूंक तुमी शिका म्हणलें हें आमकां सांगता. त्या देखून तूं मोगाळ भवन आनी भयणीनो, सांबावलान कोलेस्तेकारांक बरोवन सांगलें तें उतरां आमी परत उडासा घेतलें गेल्यार, जें कितें तुमी चिंतनान, करनेन, शब्दान करतात तें सगळें सोमया जेजूच्या नांवान करा म्हणलें. त्या देखून आमचें चिंताप, आमचें उलोवणें, आमचें जिवीत तें उजवाडाचें. त्या देखून सांबावलान म्हणलें, उजवाडाच्या करण्यांक पाठ करा, काळोखाच्या करण्यांक पाठ करा आनी उजवाडाचें जिवीत जियोंक आमकां सांगलें. उजवाडाचें जिवीत तें पवित्रात्म्याच्या फळांचें जिवीत, पवित्रात्म्याच्या ध्यानाचें जिवीत जावन आसा. तसलें जिवीत हांवें आनी तुवें हर एकल्यांनी नेसूंक जाय, जियोंक जाय. काळोखाच्या करण्यांक आमी पाठ करूंक जाय आनी ह्या समाजांत आनी एक क्रिस्त जावन म्हज्या जिविता मारिपात तो उजवाड आनी एकल्याच्या जिविताक जिवंक आमी प्रयत्न करूंक जाय. तर मोगाळ भवन आनी भयणीनो, परत एक घडीभर आमचे दोळे धांपिया, आमचे दोनी हात आमचे मुखार आमी उदारे करया. सोमयाक आमची काल जमना परत एक घडीभर आमी उक्ती करया. आमकां आमी एक घडी विचारया मोगाचें न्हू. सोमयाक भेटल्या वरवीं, सोमयाचो अनुभव जोडल्या वरवीं म्हज्या जिवितांत तो उजवाड आसा, म्हज्या जिवितांत तो संतोश, म्हज्या जिवितांत म्हज्या मुखा म्हळ्यार तो पडजळ आसा गी. आमकां ती एक घडी आमी विचारया मोगाचें न्हू. जर तर तो ना जाल्यार खंयगी कितेंगी उणेपण आसा. म्हज्या जिविताक उजवाड मागोवंक सोमया कडेन आमी मागया, ह्या संवसाराचो उजवाड जावच्याक. आनी प्रत्येक जावन मोगाचें न्हू, आमची उतरां, आमची चिंतनां, आमची उतरां, करण्यो त्यो बऱ्यो जाय जाय. त्या खातीर आमी मागया मोगाचें न्हू. आज आमच्या मोतीक उजवाड मेळच्याक, कित्याक त्या मोतींत बरें चिंतच्याक, बरें चिंताप आटोवच्याक आमच्या मोतीक उजवाड फांकय म्हूण त्या सोमया कडेन आमी मागया मोगाचें न्हू. म्हज्या तोंडाक आपडोवंक आमी पळयता पोरण्या सोल्यान इजाया प्रवादी, जेरेमिया प्रवादी तांचे मिसांव सुरवात करतना देवाक म्हणटात कशें करचें. आमी पातकी, आमी भुरगो, आनी देव तांकां पवित्र करता
अभिषेक करता आनी म्हणटा बोळ तांकां दिता हांव आसां तुमच्या सांगाता जे कितें उतार तुमच्या तोंडांत भायर येता ते म्हजे वरवीं हांव तुमच्या मरिपात उलयतां त्या देखून आमच्या तोंडांत भायर येवची उतरां ती सोमयाची उतरां जाय उजवाडाची उतरां हेरांक जिवीत दिता तसलीं उतरां हेरांचें जिवीत नाश करता तसलीं उतरां न्ही हेरांक दोन कुडके करता तसलीं उतरां न्ही हेरांची मोना काळजां मोडटा तसलीं उतरां न्ही त्या देखून तूं म्हणटात आमची जीब पाजलेल्या दोन दारीच्या तालवारीच्या की कठीण म्हणटात आमची उतरां कातरूंक शकतात मनशांक जिवेशी मारूंक शकतात हेरांचें जिवीत काळोखाचें करूंक शकतात आनी एका व्यक्तीक थोडे फावटी आमची उतरां डिप्रेशनाक पडोवंकय शकतात आनी एकलीचें जिवीत नाश करतात त्या देखून आज सोमया कडेन मागया म्हजी तोंडांत उतरां भायर येवची ती उजवाडाची उतरां जावच्या हेरांक जिवीत दिता जाल्यार हेरांच्या जिविताक उजवाड दिता जाल्यार उतरां जावच्या खातीर मागया मोगाचें न्हू आनी तिसरें आमचें जिवीत उजवाडाचें जायचें आमचें तें आसलें खोटेपण आमची अस्कतगाय आमचें उणेपण सोमयाच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया आमी बऱ्यो कामां बरेपण आदारूं आमकां पळोवन आमी करची कामां पळोवन सोमया जेजूक महिमा मेळटा तसलीं दिता तसलीं जिवीत आमचें जायचें त्या देखून आमचें जिवीत उजवाडाचें जावच्याक आमी मागया बऱ्या करण्यांनी त्या देखून जेजू म्हणटा तुमी पृथ्वेचें मीठ जर आळ्ळी जालें पांयांतळ मुस्तूंक शिवाय कांयच उपकारा पडना जर तर म्हजें जिवीत तें कारसाण्यान भरलां कांयच प्रयोजन ना हांव एक मीठ जावन हेरांच्या जिविताक रूच दिवंका तुमी पृथ्वेचो उजवाड सोमयान म्हणलें उतरां हेरांचे जिविताक उजवाड दिता तसलो व्यक्ती आमी जावंक आसा त्या देखून सोमयाक आमचें जिवीत आमी समर्पण करया मोगाचें न्हू आमच्या जिवितांत आसले काळोख पयस करच्या खातीर सोमया कडेन आमी मागया जावंक पुरो आमच्या जिवितांत आमचेंच म्हणलें कश्ट समस्ये पिडा शिडा थोडे फावटी टेन्शन आमचेंच वजें व्हडलें जालां हेरांचें वजें कशें आळू करचें म्हजो तो बरो व्हडलो जाला कठीण जाला हेरांचें वजें कशें आळू करचें हेरांक उजवाड आमी कसो दिवचो म्हजेच तें काळोख भरला तर आज त्या सोमया कडेन आमी मागया मोगाचें न्हू जिणयेंत हांव कसताना काळोखान ससपताना विविध पिडे शिडेंत वळख जाताना म्हज्या जिविताक उजवाड दी सोमया उजवाडाचें हातेर म्हाका कर त्या वेळा मात्र हांवें हेरांक उजवाड दिवंक शकता म्हूण त्या सोमयाक सांगया आनी त्या सोमयाची मजत कृपा आमी एक घडी मागोवन घेवया मोगाळ भावांनो भयणीनो सोमयाचो उडास काडटा कश्टाचे हांव नियळटा ताळो तासो आयकता जिणेंत हांव कश्टातना सोमयाचो उडास काडटा कश्टाचे हांव नियळटा ताळो तासो आयकता कश्टांतल्यान येया वजन तें म्हाका दिया दितलो विशीव तुमकां मोगाच्या गोपान
आमचे कष्ट आमची दुःख बेजाराई पिडा शिडा सुमियाच्या पायांतळ आम्ही समर्पण करूया. सुमी म्हणता कष्टातलो येजया तुमचे वजन म्हज्या हातान दिया म्हणता. आमकां विश्व दिता, आमकां उसवार दिता, आमकां समाधान दिता, आमकां संतोष दिता, आमकां बरी भलायकी बरेपण दिता. सुमी आमचे मुखार आसा. आमचे वजे ताच्या पायांतळ आमी समर्पण करुया. आमचे वजे ताच्या पायांतळ आमी समर्पण करुया. आमच्या जिविता उजवाड दी. आमच्या जिविताचो काळोख हे कष्ट दुःख पिडा शिडा बेजाराय म्हणल्यार काळोख पयस कर म्हण त्या सुमया कडेन आमी मागया मोगाचें. धरताना सुमियातून पयसरताना जिजू म्हाका आपयता मोगाचो उलो दिता. पातकी जिणी बोदला बरी कोबार सतमाणा सर्गी राज लागी पावला सडवणे दिसू दिला. मोगाचें आमच्या उणेपण असगत काय आमच्या देशाचे पाथाक सगळे सुमयाच्या पांयांतळ आमी समर्पण करुया. आमच्या ओडण्यो विविध संसारी जिविताक वडच्यो हे सगळे सुमयाच्या पांयांतळ आमी समर्पण करुया. आमच्या जिविताचो वो काळोख सुमया पयस कर. आमच्या जिविताक उजवाड दी. आमच्या जिवितांत बरेपण आदारूंक बऱ्यो करण्यो बरे जिवीच्यो करपा दी. सारक्या वाटेन समको करपा दी म्हण त्या सुमया कडेन आमी मागया मोगाचें. आमच्या जिविता उजवाड दी. आमच्या जिविता उजवाड फांकय असलो पाताक म्हणलो काळोख पयस कर म्हण सुमया कडेन आमी मागया मोगाचें. नियाळताना दोळ्यांनी भरता दुखा सोम्याका फुलो मारता ताच्या उतरांक कान दिता. चिनी नियाळताना दोळ्यांनी भरता दुखा सोम्याका उलो मारता ताच्या उतरांक कान दिता. हांवूच तो बरो गवळी शेळयां खातीर जीव दिवचो पाटलाव म्हजो तूं करशी सर्गी बंदराक पावतालो. मोगाच्या भवानी भयणी म्हज्यानी तुजे खातीर जीव दिल्लो बरो गवळी सुमी ह्या सक्रामेंतांत आसा. शेळयां खातीर जीव दिल्लो आमच्या जिविताक उजवाड दिवंक जीव दिल्लो सुमी आमच्या सांगात आसा. आमच्या जिविताक उक्तें करुया. आमचे जिवीत उजवाडान भरच्या एक बरो गवळी जावन आमचे जिवीत सोलोवच्या त्या सुमया कडेन आमी मागया. आमचे जिवीत तसो सोलून व्हरच्या खातीर त्या सुमयाक आमी समर्पण करुया. त्या सुमया कडेन आमी मागया मोगाच्या भावा भयणी. सर्गी बंदराक पावतालो. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मुगान भवन आनी भयणीनो संवसाराचो उजवाड सुमी आमच्या मुखार आसा. आतां आमचें आनी सगळ्या संवसाराचें समर्पण त्या सुमयाक आमी करया. सगळ्या आमी दिंबी घालया. त्या सुमयाचो उजवाड त्या सुमयाची सकत त्या सुमयाची कृपा विशेष मोगाचें न्हू. कसलोय तो पाथोर जाल्यार कठीण पाथोर वा एका मनशाचें काळीज त्या पात्रा सारकें कठीण जाल्यार कुरगोंक सकतात असली सकत कृपा उजवाड ह्या जेजू थंय आसा. धाकल्याक सांगचें जाल्यार सिस्टर राणी मरिया आतां सांतीन वा भाग्यवंतीन तिका जिवेश मारलो तो सुमंदर सिंग कठोर व्यक्ती पूण ताचें जिवीत बदलता. ताचें जिवीत नवें जाता.
एक कातोलीक क्रिस्तांव जाता, जिवितांत जेजूक तो स्वीकार करता, आज त्या जेजूक तो साक्ष दिवन आसा, जेजूक तो साक्ष दिवन. त्या देखून कितलें काटोर काळीज जाल्यार वो उजवाड बदलूंक शकता, नवें करूंक शकता आनी त्या मनशाचें काळीज हळू ते मोव करूंक शकता. हो सुमी ह्या भोव पवित्र सॅक्रामेंतांत आसा, संवसाराचो उजवाड मोगाचें न्हू. तर आमच्या बोवारी हें उजवाडाचें फेस्त, दिपावळी हें फेस्त आचरणच्या ह्या वक्ता मोगाच्या भावा आनी भयणी, आमी कातोलिकां प्रत्येक जावन ह्या सुमयाच्या आराधनान भागीदार जातली. आज सुमया कडेन ह्या उजवाडा कडेन आमी मागया, हो तो उजवाड सगळ्या संवसारार प्रकाशुंच्याक, मनशाची ती काटोर काळजां मोव करच्या खातीर आनी ह्या संवसाराचें रूप बदलुच्या खातीर आज आमी सुमयाक समर्पण करून आमी मागया मोगाचें न्हू. पयलें आमचे कुटाम त्या सुमयाच्या पांयां तळ आमी समर्पण करया. आज आमच्या कुटुंबांत कितें उणें आसा, उणें पडलां, ते सुमयाच्या पांयां तळ आमी समर्पण करया मोगाचें न्हू. आज आमच्या कुटुंबांनी कितें काळोख आसा, काळोखाच्यो करण्यो कितें आज आमच्या कुटुंबांत आसा. जावं बरो थोड्या कुटुंबांनी पेतिसपणां, माट मंत्रा फाटल्यान वयचें, ही आज आमच्या सबार कुटुंबांनी घडोवन आसा. आज आमच्या कुटुंबांत देवाक मागण्याक, देवाच्या सांगतपणाक, सुमयाच्या सांगतपणाक जागो ना. संवसारी ग्रेस्त काय पयशे वस्त बदीक एंत बरो तेंत देव म्हणून सबार कुटुंबां त्या वस्तू फाटल्यान धांवून आसात. तसली आमची कुटुंबां आसात. आज ह्या कुटुंबांचेर, ह्या कुटुंबांत असलो काळोख पयस सत्याक आमची कुटुंबां सुमयाच्या पांयां तळ आमी समर्पण करया. आज कितल्यागी कुटुंबांत दादल्या स्त्रिये मध्ये, आवय बापाय भुरग्यामध्ये संबंध बरो ना. प्रत्येक जण ह्या दिसांनी काजा जाल्ल्या त्या तरण्या जोड्यामध्ये मनस्ताप, राग, मोसूर, हागे आनी कितें तांचे मदें दुबाव, तांचे मदें तें ओडपण, अहंकार, गर्व, खालतेपण ना, बगोवंक नाका. असलें जायते संगती, असलो काळोख आज आमच्या कुटुंबांनी, काजारी जोड्यामध्ये, कुटुंबाच्या सांद्यामध्ये आसा. मोगाळ भवनांनी पण आनी तशेंच दुबळेकाय, कस्ट, पिडा शिडा म्हणलो काळोख आसा. हो सगळो काळोख पयस सरच्या खातीर आमचे कुटाम सुमयाच्या आनी आमची कोणें आमचे लागीं मागोवंक सांगल्या ती कुटुंबां सुमयाच्या पांयां तळा समर्पण करून पवित्र आत्म्याक आमी उलो मारया. आनी पयलें ह्या कुटुंबां अभिशेक करच्या खातीर, आमची कुटुंबां, हेरांची कुटुंबां, प्रत्येक जावन आमी शालोम प्रेयर पंगडाची आमचे लागीं मागोवंक सांगल्या. हेर सक्कड कुटुंबां खातीर मागचें आमची जबाबदारी आमकांय आसा. त्या देखून आमचे दोनी हात सुमया थंय आमी उबारया. सुमयेची सकत आमच्या आनी हर एकल्याच्या कुटुंबांत ह्या घडये वालच्या खातीर, त्या कुटुंबांनी आसलो काळोख पयस वचच्या खातीर सुमी ताच्या पवित्र आत्म्याक वचून दी, पवित्र आत्म्याक वचून दी, पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन हर एक कुटुंबां अभिशेक करून दी म्हणून मोगाचें न्हू. ह्या घडये आमी मागया, आमचे हात आमी वयर करया. वो हात न्हय केवळ आमच्या कुटुंबांतय, वो हात सक्कड कुटुंबांतय आमी उबारून दवरचो. संवसारांतल्या हर एका कुटुंबांत आमी उबारून दवरचो. जावं बरो खंयच्याय जाती खातीची ते कुटुंबां जावं बरो, त्या कुटुंबांनी कितें काळोख आसा तो पयस सरून दी. सुमी संवसाराचो उजवाड हर एक कुटाम ओळखून सोकोन दी आनी हर एका कुटुंबांत सुमयेची कृपा ती वालचे खातीर हर एक कुटाम ह्या उजवाडांतय उबान, त्या उजवाडाची सकत कृपा ह्या घरांनी वालचे खातीर त्या पवित्र आत्म्याक वत म्हणून ह्या सुमया कडेन आमी मागया मोगाचें न्हू. हर एका कुटुंबाचेर वचच्या खातीर आमी मागया. Jesus, touch the Lord. Jesus, touch the families. Touch all the families that we are going to surrender to you at this moment. हर एक कुटाम तुझ्या पांयां तळ आमी समर्पण करचें. अभिषेक सुमया, अभिषेक सुमया, अभिषेक सुमया. कुटुंबांतल्या हर एका सांद्याक आपड सुमया. दादल्या स्त्रियेमध्ये, आवय बापायमध्ये, भुरग्या बाळामध्ये कितें उणें पडलां तें भरती कर दी सुमया, भरती कर सुमया. त्या कुटुंबांनी तुका पयलो जागो दिव. तूं त्या कुटुंबाचो धनी, हर एका कुटुंबाचो धनी तूं. पुरी माय त्या कुटुंबांनी जागो दिवच्याक हर एका कुटुंबाच्या सान्याची मना उसवाडाय. तो काळोख पयस कर सुमया, काळोख पयस कर सुमया, काळोख पयस कर सुमया. अभिषेक सुमया, अभिषेक सुमया, अभिषेक सुमया. Touch Lord, touch the families Lord, touch Lord, touch the couples, young couples Lord. Bless them Lord, bless them Lord, touch them Lord, anoint them Lord, anoint them Lord, anoint them Lord. Touch Lord, touch Lord, touch Lord, touch Lord. ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ, ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ, ಪರಮ ಪಾವನಾತ್ಮನೇ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ, ಪರಮ ಪಾವನಾತ್ಮನೇ
ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಪಾವನಾತ್ಮವರಗಳಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ರೋಗ ಸೌಖ್ಯ ವರಗಳಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಸೈತಾನನ ಗೆಲ್ಲಲು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬಾಳಲು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಪರಮ ಪಾವನಾತ್ಮನೇ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಪರಮ ಪಾವನಾತ್ಮನೇ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ मोगचनो दुसरे आमची समाज सुमयाच्या पांयांतळ आमी हाडया मोगचनो आज आमच्या बोवारी आमची समाज आज दिवे पेटयतात उजवाडाचें फेस्त आचरण करता ह्या दिसांनी त्यो दिवटोन्यो पेटताना तो उजवाड सगळ्यांनीतल्यान पडजाताना सुमयाचो उजवाड ह्या दिवटोन्यो मारिपात अरी एका कुटुंबान आमच्या परिसरान आमच्या समाजेन वळोवन दी आज धर्मा जाती खाती मध्ये मानसताप उडला मनीस मनशाक वळखूंक सकाळना आज कितेंगी दुबावान पळोवचें आज आमच्या समाजेंत असोल्या काळोखाची कवळां मनशाच्या दोळ्यांक मांडल्यांत आनी साबार जण असलें वायटपण ओंकून आसात हेरांच्या जिवितांत बरोवन आसात आनी हर एकल्याक काळोखाचे व्यक्तीकरण आसात आज आमच्या समाजाच्या असल्या व्यक्तींक कोण पळय काळोखाची कामां करनासात काळोख हेरांचे जिवितां बरोवन आसात हेरांचे जिवीत काळोखाचें करनासात वायट सत्तेक प्रेरण दिवन आसा तांकां आमच्या समाजांतल्या हर एकल्याक आमच्या मुखेल्यांक धरलें हर एकल्याक ह्या उजवाडांत आमी हाडया सुमयाचो उजवाड तसल्या व्यक्तींच्या जिवितान फांकून दी म्हणून आमी मागया अन्याय करतल्यांक वायट करतल्यांक खुणी करतल्यांक अत्याचार करतल्यांक आनी कितें ड्रग्स विकतल्यांक वायट ही वस्तू विकतल्यांचे मनां उजवाडोवन दी समाजेंत उजवाड आसा जे संतोष आसा जे एकवट आसा जे सक्कड जाती खातीरचो लोक बाबा बरी भयण्या बरी भाव भयण्या बरी मोगान जियेतात आसली आमची समाज जाय आसले आज आमी हें पयस सरता त्या देखून आज सुमया आमच्या समाजांतलो असलो काळोख पयस कर सुमया म्हूण ह्या सुमया कडेन आमी मागया आनी ह्या उजवाड सगळ्या आमच्या समाजेंत आमच्या बोवारी आमच्या शेजारा फांकून दी म्हणून ह्या सुमया कडेन आमी मागया मोगाचेनो आमची समाज आमचे शेजारा आमचे भाव भयणी क्रिस्तांव भाव भयणी सगळ्यांक सुमयाच्या पांयांतळ समर्पण कर ह्या घडी आमी मागया सगळो पवित्र आत्मो सुमयाचो आत्मो आमच्या समाजाचे देवून येवन दी आमची समाज अभिषेक करून दी ती काळोखाची कवळां निकळोवन पडोवन दीत उजवाड आमच्या समाजेंत आसून दी प्रकाशून दी बरी कामां हर एकले करूंक सकून दीत एकामेकाक वळखूंक सकून दीत म्हणून आज आमी सुमया कडेन हात उबारया आनी पवित्र आत्मो सुमी पवित्र आत्म्याक आमच्या समाजाचेर वचच्या खातीर अभिषेक करच्या खातीर ह्या घडी आमी मागया सुमयाचो उजवाड आमच्या समाजाचेर परजळच्या खातीर प्रकाशीच्या खातीर ह्या घडी आमी मागया मोगाचेनो दिवूच्या दिव्यांतेल आवेसलच्या दिसोम्यातेल आमच्या समाजाचेर तुजो उजवाड दी हर एकल्याच्या जिविताक उजवाड दी सुमया आमच्या समाजान एकामेका भाव आनी भयण भाव म्हणले वळख भाव भयणी म्हणले वळख भयण्या बरी कृपा दी सुमया अभिषेक सुमया धर्म सात म्हणलो तो कवळां ती निकळोवन पडोवन दी सुमया निकळोवन पडोवन दी सुमया निकळोवन मनशापणान मनशाचे काळजां बरोवंक मनशापणान बरोवंक सुमया धाड ओच सुमया ओ सुमया अभिषेक सुमया आमचे समाज अभिषेक सुमया आमचे समाज जीसस touch Lord anoint the society anoint Jesus अभिषेक सुमया कृपेन बस सुमया आमचो राज्य आमचो देश सुमयाच्या पांयांतळ आमी समर्पण करुया आमच्या देशांती आज तो एकवटो आज ती शांती समाधान धर्मामध्ये आसलो तो एकवटो आज ना पयस सरतेत आसा आमच्या देशांत राज्यांनी तो काळोखाचें बियाचें वातावरण भितर सरून आसा अन्याय अनीत सोडून आसा नीत ना आज नीत दिवचे मनीस सारकी नीत दिनांत हर एकल्याच्या काळजा मनांनी काळोख वायट हें बरोवन आसा सुमी
ह्या दिपावळी फेस्ता वेळार ह्या उजवाडाच्या फेस्ता वेळार हरी एकल्याची मनां उजवाडून दी. सत कितें तें वळखूंक सता नितीन जियोवच्या खातीर, नीत मनशांक जोन दिवच्या खातीर, अनीत अन्याय पयस करच्या खातीर आमच्या देशांतलो हरी एकल्याची मनां उजवड, आमच्या राजकीय मुखेल्यांची, अधिकारार आसल्यांची, लोकांची सेवा करतल्यांची हरी एकल्याची मनां उजवाडोवच्या खातीर हरी एकल्याच्या मनाक सुमी उजवाड पावोंक दी. आमच्या देशांत असलो उजवाड पावोंक दी. वायटपण आसलें सगळें पयस सोडून दी. कोमवाद, भयोत्पादन हें सगळें पयस सोडून दी. मनीस मनशापणान जिवंक सोकोन दी. आमच्या देशांत राज्य न्ही म्हणून आज पवित्र आत्म्याक, सुमयाच्या आत्म्याक आमच्या भारत देशाचेर, आमच्या राज्याचेर प्रत्येक जावन सकड राज्यांचेर देवन येवन दी, अभिषेक करून दी. म्हणून आमचो देश सुमया कडेन हात उबान परत आमी मागया. पवित्र आत्म्याची सकत करपा सगळें आमच्या देशान वाळोवन दी, उजवाड बरोवन दी आमच्या संवसारांत, आमच्या देशान म्हणल्या खातीर ह्या घडये आमी मागया. मगाचे अग्निया नाळा वांगी अभिषेक माळा pour out your spirit, Lord. Pour out, anoint Jesus, anoint Jesus. सुम्या राग, क्रोध, द्वेष मनुष्याच्या काळजांतलो प्रत्येक जावन आमच्या मुखेल्यांच्या काळजांतलो भरवडे सुम्या. ताची जिविता उजवाड दी सुम्या. ताची जिविता उजवाड दी सुम्या. ताची जिविता उजवाड दी सुम्या. काळोखाच्या खांबा पयर वाट करून ताका कृपा दी सुम्या. नीत दितल्या मनशांक नीत दिवंक उजवाड दी सुम्या. नीत दिवंक प्रत्येक जावन आमच्या कोर्टांनी वाव करच्या त्या जज्जांक, लॉयरांक, वकिलांक हरी एकल्याक अभिषेक कर सुम्या. हरी एकल्याक अभिषेक करम्या. सत नीत उखल करून ताका कृपा दी सुम्या. अभिषेक कर सुम्या. अभिषेक कर सुम्या. अभिषेक कर सुम्या. अभिषेक कर सुम्या. सगळो संवसार सुमयाच्या पांयांतळ आमी हाडया. प्रत्येक जावन ह्या कोरोना पिडा म्हणले वो काळोख आज सगळ्या संवसारार विस्तारण आसा. ह्या फेस्ता वेळार सुमयाचो उजवाड सगळ्या संवसारार वालच्या खातीर, प्रत्येक जावन ही पिडा पयस जाच्या खातीर, ह्या पिडेक सोदून काडची ती वखदां बेगीनच लाभच्या खातीर सुमयाचो उजवाड सगळ्या संवसारार पावच्या खातीर, सगळ्या संवसारार राष्ट्रां तें आसल्लें क्रोध, मुसोर आनी कितें झुजाची मोडां ती कोसलोवन पडच्या खातीर सुमयाचो उजवाड सगळ्या संवसारार वाचच्या. कित्याक सुमी म्हणटा हांव संवसाराचो उजवाड. सुमयाचो उजवाड संवसाराच्या सगळ्या कोणशांनी हरी एका मनशाच्या कुडीच्या शिराशिरांनी वालच्या खातीर परत आमचे हात सुमयात आमी उबारया. सुमयेची सकत सगळ्या संवसारार वालच्या खातीर ह्या घडी आमी मागया. मोगाच्यान प्रत्येक जावन ही कोरोना मेळ्ळी पिडा पयस जाच्या खातीर ह्या घडये परत सगळो संवसार सुमयाच्या त्या उजवाडाक आमी अभिषेक करच्याक सुमया कडेन आमी मागया. सगळ्या संवसारात सुमयेची सकत वालच्या, सुमयेची कृपा वालच्या, ही सगळो वो काळो पयसन संवसारांत उजवाड पावच्या. संवसाराचो उजवाड सुमी आमच्या मुखार आसा. हो उजवाड पावच्या खातीर सुमयाक आमी समर्पण कर मागया. मोगाच्यान ಬಲಪಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ವರಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ರೋಗದ ಶಕ್ತಿಯ ಎದುರಿಸಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಆತ್ಮನ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿ ಲೋಕದ ಶಕ್ತಿಯ ಎದುರಿಸಿ Jesus, pour out your spirit, Lord. Anoint Jesus, anoint सगळ्या संवसाराक अभिषेक कर सुमया. मोगाच्यानो आतां कोणे आमच्या लागीं मागोंक विसरला, कोणाक आमी मागता म्हणून बसयला, तांकां सगळ्यांक सुमयाच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया. प्रत्येक जावन आमचे लागीं हांगासर आयिल्लीं त्या सावां हांव थोडीं वाचून सांगता. तांचे खातीर ह्या घडये विशेश तरेन मागया. तांचे जिविताक उजवाड आनी त्या मरीपाक बरी भलायकी बरेपण मेळचे खातीर ह्या घडये आमी मागया. एक तरणाटो काजार जावन वर्स जालें, जोड्या मदें आसचें तें सर्व मनस्ताप मिसअंडरस्टँडींग पयस जावचे खातीर मागोंक आमच्या लागीं विसारलां. ह्या तरणाट्या खातीर, ताच्या पत्नी खातीर, त्या कुटुंबा खातीर आमी मागया. आनी एका भयणीन तिका कठीण पाठीची दूख आसा, ती गूण सुमयाच्या सक्तीन कृपेन गूण जावच्या खातीर मागोंक सांगलां, त्या खातीर आमी मागया. आनी एकल्यान आपणाचो पूत आमाल पिवन एक वळख जाला, त्या पिडेतावन भायर येवच्या खातीर मागोंक सांगलां, तांचे खातीर आमी मागया. आनी एका व्यक्तीन
पोटाच्या कॅन्सरांत हांव गूण जावच्या खातीर मागोवंक विचारलां, त्या खातीर आमी मागया. आनी एका स्त्रियेक तिच्या ब्रेस्ट स्टोन बरी घट जाला, कॅन्सराचे बरी डावट आसा, डॉक्टरा कडेन टेस्टाक वचोंक आसा, 2 वर्सांचें भुरगें आसा. आनी त्या देखून त्या स्त्रियेन तिच्या खातीर विशेश तरान मागोवंक सांगलां, सुमयेची सकत करपा तिच्या कुडीन वाळोवन दी. कॅन्सर वा असले पिडा खंयचेय तिच्या कुडीन आसचें नाका ना म्हणून डॉक्टर तिका सांगून दीत, बरी खबर तिका परगट जावं दी म्हणून त्या स्त्रियेक विशेश तरान 2 वर्सांचें भुरगें आसा, त्या देखून तिचे खातीर विशेश तरान सुमया कडेन आमी मागया. आनी एका व्यक्तीन काम मेळोवंक आनी एका स्त्रियेन काम मेळच्या खातीर मागोवंक सांगलां. तशेंच आनी एका तरणाट्यान व्यक्तीन कोवीड पिडेक वळख जावन लंग्सां इन्फेक्शन जाल्यांत त्या खातीर मागोवंक सांगलां, त्या व्यक्ती खातीर मागया. आनी एका धर्मीक भयणीन गोमटेची दूख आसा, तिचे खातीर मागोवंक सांगलां. आनी ह्या सर त्या समा मागोवंक सांगल्या. ह्या व्यक्तींक सुमयाच्या पांयां आमी समर्पण करया. सुमयेची कृपा ह्या त्या समान दिल्ल्या व्यक्तीच्या जिवितान वळोवन दी, बरी भलायकी बरेपण तांकां मेळोवन दी. आनी आमचे लागीं कोणें वैयक्तीक तरान मागोवंक सांगलां, कोणाक आमी मागता सांगलां, तांची त्या सवा तांकां सगळ्यांक सुमयाच्या पांयां आमी हाडया. आनी तांचे खातीर तांचे जिवीत अभिशेक जावचे खातीर आमचे दोनी हात ह्या घडये परत उबारया. आनी तांचे खातीर ह्या घडये विशेश तरान एक घडी भर आमी मागया. तांचे जिवितान सुमयेची कृपा वालच्या खातीर, सुमयान तांकां अभिशेक करच्या खातीर ह्या घडये आमी तांचे खातीर मागया. मोगाचें पवित्रत्व तांचेर देंवन दी, सुमी त्या पवित्रत्म्या तांचेर वतोवन दी, तांचें जिवीत अभिशेक करून दिवन ह्या घडये तांचे खातीर आमी मागया. मोगळा सुमया, ह्या सकट भाव भयणीक तुज्या पांयां समर्पण करता. तुजेर ती फाती येता, तुजेर विश्वास दवरता, त्या देखून तांकां आपडोवंक गूण करूंक तुजे लागीं विचारलां. सुमया, तुजी सखत तांच्या जिवितान ह्या घडये वळोवन दी, बरी भलायकी बरेपण तांकां दी. सुमया, तांकां अभिशेक कर, तूं तांच्या बगलेक आसाय म्हणलें दैत तांकां दी. सुमया, तुज्या सक्तेन भर. सुमया, तुज्या कृपेन तांकां भर. सुमया, अभिशेक सुमया, अभिशेक सुमया, अभिशेक सुमया. लॉर्ड, anoint them, Lord, touch them, Lord, touch them, Lord, touch them, Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सुमयाचे आशीर्वाद जोडून आमी दिंबेर पडून गावया गीत येद्या व्हडा साक्रामेंतान. येत्या व्हडा साक्रामेंता सुस्तांक नामान करुया. सक्रामेंता घाल, तुझ्या कष्टाचो उगडा तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडणेचो फळ सदांच आमचेर आमी बगीत सरको. तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या भोव पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूंक आमकां दायन फोव घन. तुवें दिवच्या बावार्थाच्या उसवाडान आमी दिसपडते समकोन हेरांक आमी उसवाड जायशी आमकां प्रेरण दी. जो जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. आमेन.